आसतलें हांवें सो आय एम अगेन्स्ट दीस कल्चर ऑफ गोईंग टू पीपल हाऊजीस एज्युकेशनाक जालें हांव स्टुडंट युनियनांतल्यान वयर सरलो म्हणून हांवें एज्युकेशनाक केलें आनी कोणाच्या घरा गेलो ना पर्सनल कोणाक टार्गेट करून टावन प्लॅनिंग ऑफिस पॅरलायज करप टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट पॅरलायज करप सेक्रेटेरिएट पॅरलायज करप असेंब्ली करप मात कितले पयसो हे सारकें हे कित्याक अर्देकूच स्प्लीट जावचें ना लोक प्लॅन करतात आनी करपाचें आनी प्लॅन केला तुम्ही आसतले तेंच्या वांगडा हांव बोलूं न्ही निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी हांव कशें गोरू कशें येवंक शकता सो तुमी वयचे ना तेंच्या वांगडा हांव घरा कोणाच्याच घरा वचपाक विश्वजिताच्या न्ही सीएमाच्या न्ही एल्टनाच्या न्ही कोणाच्या घरा सीएमाचे समज बंगल्यार वयताले जाल्यार तुमी आसतले आसले सपोर्ट करता म्हणून आयला न्ही रे एज्युकेशन कॅनॉट बी हायजीन and I am not there here to be hygiene. Whoever is there, let them be hygiene. Hygiene is not going, sir. I am not going to anybody's house. See, I am against this. When they went to Rudolph's house, I had in the assembly shown my dissent. Said that I don't agree with going to anybody's house. It's not a good culture. This is mobocracy. सीएमाच्या बंगल्याचेर वयताले तुमी आसता समर्पण करता करता पण सीएमाचे ऑफिशियल रेजिडेंट थंय तूं ताका मेमोरेंडम दी आनी ताजे घरा कडेन आमी हाजे पयलीं गेल्ले एकदां गेले आमी रामाचे केसीन गेल्ले सो गेल्या ऑफिशियल घरा पक्ष हायजॅक करपाक सोदता हांव नको तुमी आयकतात न्हू सी यू कॅनॉट शकता तुमचे कितें म्हणटा डिसायड न्हू आमच्या झुकून कशें वचूं सो हे अचानक अरे पब्लीक आमी लिव्हिंग द प्रोडक्शन लोक हांगा आयिल्ले हांगा उगी व्हड रिस्पॉन्सिबल कोण आमी रिस्पॉन्सिबल न्ही आमी हाडल्या कितें आमी कालचे पयशे प्रोटेस्ट तुम्ही ऑर्डर सोडून हांव म्हजो सॉलिडॅरिटी दाखोवपाक हांव आयलो पूण कोणाच्या घरा वचपाक हांव क्लियर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.